पतंजली योग समिती आणि नित्यानंद स्वामी मठ हांच्या संयुक्तपणान पयलेच खेप वन वावळिंगेच्या नित्यानंद स्वामीच्या मठान पर्यावरणाक अनुकूल अशी होळी मनयली। शास्त्रांत सांगिल्ल्या प्रमाण गायीच्या शेणापासून तयार केल्ल्या शेणयांचो वापर करून होळी पेटयली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दियो यो नः प्रचोदयात्। मी नित्यानंद स्वामीच्या मठान वन मावळिंगे हांगासर होलिकोत्सव साजरो करता आणि होळीचे आमी हवन करता। आयज हांगासर एक हो फर्स्ट टाइम आमी ह्या स्थानाचेर ही होलिकोत्सव साजरो करता। याचे कारण म्हटल्यार हे स्थान जे आसा ते जवळ जवळ 45 वर्सां पयलीं स्थापन जालें। नित्यानंद स्वामींच्या कृपेन हांगासर समिती स्थापन जावन हे कार्य जे आसा ते फुडें व्हेल्लें आसा आणि तेंच्या तर्फे आणि पतंजली योग समिती तर्फे एक पर्यावरण पूरक असो हो होलिकोत्सव साजरो जाता। फाटली 4 वर्सां पतंजली समिती बिचोले तर्फे ही होळी साजरी केली वता शास्त्रोक्त पद्धतीन। सगळी शेणी ज्यो आसात गांवठी गायीच्यो शेणी आसात आणि आमच्या शिकेरी मय हांगासरली जी गोशाळा आसा त्या गोशाळेंसून तेंच्यांनी ह्यो शेणी दिल्या आणि त्या शेणीक व्यवस्थित दाळून आणि पर्यावरण पूरक अशे इतर अन्य खंयचेच झाडां बिडां कातरी नासतना जी गांवांनी परंपरा आसा ती योग्य आसा, पूण होलिकोत्सव जो आसा आणि होलिका हवन जे आसा ते गायीच्या शेणांनी करपाचें अशें शास्त्र संमत आसा आणि त्यानुसार हांगासर पुजा विधी करून हांगासर हवनपूर्वक म्हणजे वेगवेगळ्या मंत्रांच्या हवनांच्या माध्यमांसून हे होलिकोत्सव साजरो करता। एक आध्यात्मिक स्तर जो आसा तो लोकांचो वाडचो, लोकांचें अज्ञान दूर जावचें आणि लोक सत्य मार्गाचेर वयचे आणि सगळीकडे सगळ्यांक सुख प्राप्त जावचें, संपूर्ण जग सुखी जावचें विचार येयलो जेणे करून ह्या जागेर जे कोणाक खबर ना ते लोक पावों शकता आणि त्या निमतान हांगा सगळे लोक पावल्ले आसा आणि हो मठ जो आसा ते आमी मठान नित्य नेमान पुजा चालू आसता अशें। आनी आमी ह्या वर्सा हांगा होळी केली, आमकां उपस्थिती बरी मेळिल्ली आसा अशेंच वार्षिक करतले आनी अशेंच वर्षीक आमी हांगा करतले हांगा। आणि हांगा उत्साह पळयल्यार बरी दिसता, हांगा जागो पण बरो आसा, मातशें सेपरेट सायडीक आसा अशें। आणि दर गुरुवारचे हांगा आमी अभिषेक बी करता, पादुकाचे सत्संग करता, अभिषेक सांजचो सत्संग आसता, सकाळचो अभिषेक आसता।